गीत घेऊया पेज 116 I3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्राचीत काळ जेजू वरवीं बापाचो मोग आनी काकलूत आमकां उक्ती कोत्ता. हो मोग समोरमूंक आनी खोळावंक आमी एकठांय जाल्या. जेजू उदेशी आमी सगळीं बापाच्यो पूत दुबो जाल्यात. हे देणें आमी सदां जिवे सांबाळूंक, जेजू सांगता तें आयकूंक आनी वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. आमी देवाची मोगाळ भुरगीं बापाक ह्या देण्या पासत दिनवासुया. हें देणें आमी होगडायना जावंक, पूण तें जेजू सांगता तें आयकून आनी पाळून सांबाळूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंदेसा पासत मागुया. जे सोन्या शावेर ह्याच्या आत्म्या पासत हें मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरां वर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी बोदताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी दवरूं आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. लोकान सुजनाचेर मोरनाचें फर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हटलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडच्या आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड ताणें फटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोगटांतली हांव निरपराधी.
अशें आसता तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरताली तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोबे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे वस्तुरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इज्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इज्रायलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मण मारलें. मनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फटकेरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगड्यांनी दानियेलाक म्हटलें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बुद्धी दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हटलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस दवरतच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं खोटेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यांत. सर्वेस्परान म्हटलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं अनिती निर्णय दिताय, निरपराध्यांक कास्त लायताय आनी गुन्यांवकाराक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखल्यांत? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा काल. दानियेलान म्हटलें, तुजी फट तुज्या माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताणें म्हटलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानांची सोंसत. सुरूपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नोस्तें करून सोडलें. अशेंच तुमी इज्रायलाच्या दुवा लागीं करताल्यात आनी तुमकां ना म्हणूंक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव. तिच्यान तुमचें नोस्तेपण सोंसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा काल. दानियेलान म्हटलें, खरेंच तुजी फट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यान कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातांत तोर्सात धरून रावता. तेन्ना थंय जमलेल्या सगल्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून देवाक वखाणलो.
कित्याक तो आपणाचेर विस्वास देंवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगा म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी कास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले. आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजना पासत देवाचे उपकार आठयले. आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचें सोबें सांपडोंक ना. त्या दिसा तावन लोकांच्या दोळ्यां मुखार दानियल भोव मोलादीक जालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजीं चोरवणां थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सरशीं पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हज्याशी सद्दां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओच्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जालें ना. उद्गाराक उबी रावया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका सोम्या. जेजू जोयतानाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकूंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांत घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. वडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे
एका फाटल्यान एकलो कोट सोरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तीचें फॉर्मोन मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मोन मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. फॉर्मोनां मारूंक सगळीं राजी आसतात, पूण जिवीत बदलूंक सोदतल्यांक आदार दिवंक भोव थोडीं फुडें सरतात. इनोसेंट मनशांक वाटावंक भोव थोडीं आसात. हें आमच्या समाजाचें चित्र. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पोद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक नवें जिवीत दिता. होय, जुदेवांचे सुमूर्ती पोरमोणे तिका फातरांनी मारूंक जाय आसली. जेजू दोया दाखयतलो वो समूट पाळटलो हें पळोवंक तिका जेजू सरशी हाडलोली. जेजू तिका आपलें जिवीत सुदारूंक आनीक एक संदी फावो कोत्ता. पातक नासलोल्यान तिचेर पयलो फातर मातचो म्हूण सांगून जेजू दुसऱ्यांचेर फॉर्मोनां मारिनाकात म्हूण आग्रो कोत्ता. ही जेजूची काकलूत. आयच्या पयल्या वाचपांत निरोपराधी सुजानाक वाचोवंक देव दानियेलाक धाडटा आनी तिचेर बोगलान घालतल्या जाणट्याक ख्यास्त फावो जाता. आमचे सोरभोंवती जायतीं मनशां आसात जीं आपलें जिवीत बदलूंक सोदतात, पूण आमी तांच्या आदल्या जिविताक लागून फॉर्मोनां मात्तांव. आमी चुकी आदारल्यात म्हूण विसरतांव. जेजू भाशेन असल्या मनशांक जिवीत बदलूंक आदाराची जावया. तेच परी आमचेय लागीं घडटा जाल्यार निरोपराधी मनशांक ख्यास्तींतली वाटावया. देवाचो संदेश एके खेरीत भाशेन जेजून स्थापलोले पवित्र सोबे वरवीं आमकां आयकूंक मेळटा. काळा पोरमोणे भावार्थाच्या जिविताक फायद्याचे नदरेन पवित्र सोबा बदलोवपां हाडटा आनी पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन दिता. आदी करून आयल्या तशेंच न्हय, पूण आमचे कम्फर्ट झोन सोडून पवित्र सोबेचें नवें मन भितर हाडून आनी आमच्याच जिविताचें रुपांतर करूंक ह्या बदलोवपांक उक्तें मन आनी आयतें काळीज दी म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसार बोर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 39 C27. निष्कलंक निर्मल उंडो वेडीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो
म्हज्या भाव भयण्यो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या धावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांची परब समोरुमूंक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दोणवणेचो फळ कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटोवशी कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोडना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरावत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. उंचसुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी ही काळशीले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर. आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलिल्ल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टकोती मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 60 D24. Shivu grauta, bagoy yasha.
प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय. ह्या बळान आमच्या वायट वंदावणेचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावो अशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 88 F7.